personally, you have come to Bogmalo area. You've gone to a house for inspection also. What are your findings and what is that we want to say? सी पयले सुवातेर हांवें एक व्हिडियो पळयलो एंड इट हॅपन टू बी इन बोगमाळो की हांगा फ्लडींग जालां आनी ते व्हिडियोनूय दाखयता की तांच्या टॉयलेटान कॉमोडांच्यान उदक येता देन दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. सो आमी आयले हांगा चॅक करपाक. आमचे बरोबर आमचो एक्स जिल्ला मेंबर एक्स सरपंच बाब गोपी आसा, दोगूय आयले आमी पळोवपाक हें. आनी वी मेट द फॅमिलीज ज्यो हांगा आसा अफेक्टेड फॅमिलीज. नाव जेन्ना आमी इन्स्पेक्ट केलें वेन देर इज हेवी रेन्स सगळें उदक सकयल येता. नाव फ्यू इयर्स बॅक हें उदक सगळें व्हांवून वेतालें. वी कॅन सी दॅट वी हॅव ट्रेस्ड आउट द ड्रेनेज. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज सम ओपन स्पेसान कितें कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. नाव दॅट हॅज ब्लॉक्ड द नॅचरल फ्लो ऑफ द रेन वॉटर, द ड्रेनेज. आनी सगळें उदक आतां हांगा भरलां. Now there are two things to that. One is it has become very slippery, it has become flooded. People are finding difficult तातूंतल्यान चालपाक. बायल मनशां आसा, चेडवां आसा, भुरगीं आसा, इस्कॉलाक कॉलेजीक वता. दुसरें म्हळ्यार हांगा उदक सगळें आतां फ्लडीड स्टॅग्नंट वॉटर जाल्लें आसा एंड दॅट इज गिवींग रायज टू डेंगू. सो वी हॅव दीस बॉय हू हॅड ऑलरेडी बीन अफेक्टेड बाय डेंगू. सो we will be taking up the matter with the concerned authorities including health services for taking measures against dengue or spread of dengue. And I will be talking to the administration. We have to find a permanent solution and temporary solution उपकारना. And next time I want to tell administration अशें कितें बांदतात, just out of to create some vote bank or pleasing this, we should avoid. Then we end up with this problem. We have to have a vision, long-term planning. So we will speak to the concerned authorities how to find a solution. 2-3 solutions we have found out. ते आमचे तांचे फुडल्यान दवरतले आनी तांचे कडेन जर बेटर सॉल्युशन आसा then we will adopt that solution. Captain, we hear that you already spoken to the South Goa collector about the issue. Is that correct? Yeah, today morning I personally spoke to South Goa collector आनी ताका सांगलें हांव जाण आख्खे गोंयभर there is a deluge, I will say. फ्लडींग जालां सगळ्याक, लोकांक खूब अफेक्ट जाल्लो आसा. खंय लँडस्लायड जाल्ली आसा, फोंड्या लँडस्लायड जाल्ली आसा, खंय घरां कोसळ्ळीं, दुर्गां कोसळ्ळीं. सो ही इमिजिएटली स्वांग इन टू एक्शन. देन द एडिशनल कलेक्टर गॉट इन टच विथ मी आनी दे आर रिस्पेक्टीव डिप्युटी कलेक्टर्स एंड मामलतदार इन ईच तालुका आर ऑन द जॉब. आनी तांणी सांगलां खंय कितें एसिस्टन्स जाय दे आर देर टू प्रोवायड द एसिस्टन्स. सो तांकां आमी डिस्टर्ब करूंक सोदिनाशिल्ले. दे मस्ट बी ऑन द जॉब. तो आमी स्वता हांगा आयले टू सी एंड ऑल्सो टू एप्रिशिएट बाबा हें असले प्रॉब्लेम हाऊ कॅन वी हेल्प. हें दुसऱ्याय कडेन जालां आसतलें. सो अशें करून वी वील टेल द पीपल हॅव पेशन्स, लेट्स ट्राय एंड फायंड अ सोल्युशन. ज्योती म्हणटा तेंच्या घराक उदक गेलें, तेजे सायडीक आहा तेंच्याय घराक उदक गेलें. जायतो सो टायम हो इशू तांकां वर्सान वर्स फेस करपाक पडटा. सो घरां उदक येयलें म्हणटकीर तांकां प्रॉब्लम उदक न्हिदपाक बिदपाक सगळें तांकां जेवपाक खावपाक जाय तशें रातीचे कोणा फोन करीत आसता ते आनी आमकां मातशें हेल्प करा. सो आमी उठोन धांवोन येता हेल्प करपाक. पूण येयले जाल्यार उदकाक हांगा कितें करपाक जाता, कोणाच्यान कांय करूंक जायना कित्याक पावस इतलो जाल्लो आसा. पूण प्रॉब्लम कितें, जेन्ना पंचायतीन जे डेव्हलपमेंट करता आसतना ओपन स्पेस भाटकारान सोडलेले आसतना तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट सारकी करूं ना. जी आतां पंचायत आहा तेंच्यांनी की तांकां हांवें लास्ट टायम म्हाजी जायती कंप्लेंट हांवें केल्ली तांकां. हांवूय सरपंच आशिल्लो. हांवूय अशें न्हू तेजेर एगेन्स्ट उलयता, पंच आहा या सरपंच आहा या आनी कोणी आहा तेंचे एगेन्स्ट उलयना. हें डेव्हलपमेंट करपाक आयलें जाल्यार बाय प्लॅनिंग करपाक जाय. तेंच्यांनी कांयच हेजेर एकूय स्टेप घेवना. सो पयलू सद्या हांव म्हणटालो की तेंच्यांनी तो एक टेनीस कोर्ट म्हणून ग्रावंड कसो करून दवरलेलो आहा. तेजी तेंच्यांनी बरी हायट 3 मिटर इतली उंच स्टेज अशी करून दवरलेली आहा. हें उदक जें आसा ट्रेडिशनल येता तें हांगसरल्यान हेका वे आशिल्लो सारको, हो व्हाळ आशिल्लो. व्हाळांतल्यान उदक हें डायरेक्ट नेवी वयतालें, डायरेक्ट नेवी टू एअरपोर्ट टू आसा ते सायडीच्यान दर्या चिखली वयतालें. सो सगळे वाटेच्यान हेका वे आसा सिस्टम. जेन्ना पंचायतीन डेव्हलपमेंट करता आसतना सिस्टम दवरूं ना ती उदक वयपाची वे वरपाची जाल्यार बुड्डी येतलीच न्हू, हें सहजीक आहा. सो पंचायतान हेजेर पळोवपाक जाय न्हू बाबा कोण बुडटा कितें जाता जाल्यार. व्हिडियो केलो तेणें, व्हिडियो करून घातल्यार देखून तो रोकडो कितें जाता म्हळ्यार आपणें कितें करूं ना डेव्हलपमेंट म्हणून सरपंच म्हणटा. सरपंचान डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार हें अशें जावपाचें न्हू जर प्लॅनिंगाचें केलें जाल्यार. सो हांव म्हणटा आतां कॅप्टन बाबूय आमचे येयल्ले आसा. सो
तेजे अंडरय जाय तशे स्कीम आसा ते स्किमी थ्रू जर एक बरो नाला बिला एक बरो डीप मारून जर हेजो सोल्युशन काडटलो जाल्यार तेज्यान सॉल्व करपा जाता. सो इंजिनियरींग थ्रू तेणें हें करून हें काम करून तांकां दिवचें अशी म्हाजी मागणी आहा कॅप्टन साहेबा कडेन. देव बरें करूं.